Tobit chapter 8 फोंड. जेवल्या खेल्या उपरांत न्हिदोंक वेचो वेळ जातोच तरणाट्याक न्हिदपाच्या कुडांत व्हेलो. त्या वेळार तोबियासाक राफायलाच्या उतरांचो उगडास आयलो. ताणें आपली पोती उक्ती केली आनी तांतलें मासलेचें कालीज आनी याकरात काडलें. हांचो इल्लो कुडको कापलो आनी जळट्या धुंपाचेर घातलो. मासलेची घाणीक लागून देंवचार इजिप्ताच्या ओराण्यांत पळून गेलो आनी राफायलान ताका बांदून घाल्लो आनी मुड्डून मारलो. इतल्या म्हणसर आवय बापूय कुडांतलीं भायर गेलीं आनी तांचे फाटल्यान दार बंद केलें. तोबियास खाटये वयलो उठलो आनी साराक म्हणलें, म्हजे भयणी, उठ. सर्वेस्पराची दया आनी राखण आमचे वयर आसूंक आमी मागणें करुया. ती उठली आनी तीं दोगांय मागणें करूंक लागलीं आनी ताणें अशें सुरू केलें. मोहिमा तुका आमच्या पुर्वजांच्या देवा, सासणाच्या सासणांक तुज्या नांवाक मोहिमा. सर्ग आनी तुवें रचलोल्यो सगल्यो वस्तू तुका मोहिमा दिवं, सासणाच्या सासणांक. आदामाक तुवेंच रचलोय, ताची सांगातीन आनी आदारीन जावंक एवेक-ui तुवेंच रचल्याय आनी ह्या दोगांय थावन mon'xakull उपजलें. तुवेंच म्हणलें, दादलो एकलो आसल्यार बरें न्हय, ताचे सारकी ताका एक सांगातीन करून दिवया. म्हणटच कुडीचे वंडोवणेक लागून हांव म्हजे भयणीक म्हजे आदीन करिना. पूण प्रमाणीक काळजान हांव हें करतां. भलेपणान तिची आनी म्हजी दया कर आनी आमी उतर पिरायेक पावोशें कर. आनी दोगांयनी बरोबर म्हणलें, आमेन, आमेन. आनी तीं न्हिदूंक गेलीं. पूण सकाळीं उठ्ठाना रागवेलान आपल्या चाकरांक आपयलें आनी तांकां फोंड काडूंक लायलो. तो चिंतालो, घडये होय मरत आनी आमी केन्यांचो म्हाल जायत. फोंड तयार जातोच रागेल घरांत भितर गेलो आनी आपले बायलेक आपोवन म्हणलें, एके चाकरनीक कुडान धाड आनी तोबियास आजून जिवो आसा जाल्यार खबर घे. पूण तो मेला जाल्यार कोणाक कळो नासतना ताका आमी पुरूंक शकतले. तिणें चाकरनीक धाडली. हिणें दिवो पेटयलो, दार उगडलें आनी कुडांत गेली. तिका तीं दोगांय सुस्त न्हिदलोलीं मेळ्ळीं. ती भायर आयली आनी तिणें लुवताल्यान म्हणलें, तो मरूंक ना, सगलें बरें आसा. तेन्ना रागेलान सर्वेस्पराक ह्या उतरांनी वाखाणलो. सर्वेस्परा, तुका वाखाणणी, सगलें निर्मळ आनी पवित्र तें तुका वाखाणणो. तुवें विंचून काडलोलीं सोमेस्त तुका वाखाणणो. सदांकाल तुजी स्तुती करूं. तुका वाखाणणी कित्याक तुवें म्हाका संतोशान भरल्याय. जें घडटलें म्हूण भियेतालो तें तुवें घडोवंक दिवंक नाय. परतेंच जाल्यार तुजी अप्रिमीत दया तुवें आमकां दाखयली. तुका वाखाणणी कित्याक ह्या तुज्या मालगड्या पुता धुवेची तुवें दयाल केली. दोनया, तुजी काकूट आनी मजत तांकां दी. खुशालकायेन आनी दयाळायेन तांचें जिवीत संपूर्णायेक पावूं. आनी फांटें जावचे आदीं ताणें सेवकांक तो फोंड पुरूंक लायलो. ताणें आपले बायलेक जायते उंडे भाजूंक लायले. आपूण गोट्यांत गेलो आनी 2 पाडे आनी 4 शेळयो हाडल्यो आनी त्यो मारून रांदूंक लायल्यो आनी उत्सवाक तयारी सुरू केली. ताणें तोबियासाक आपयलो आनी म्हणलें, 14 दीस तुवें हांगासरलो वेचें न्हय. तुवें म्हजे बरोबर खावन पिवन हो वेळ सारचो आनी निराशी जाल्ले म्हजे धुवेक संतोश हाडचो. उपरांत म्हज्या दायजाचो अर्दो वांटो घे आनी तिका सुरक्षीतपणी तुज्या बापायशी व्हर. म्हजी पोतीन आनी हांव सोमतोच दुसरोय वांटो तुजो जातलो. धीर घे म्हज्या पुता, हांव तुजो बापूय आनी एडना तुजी आवय. आनी जशीं आमी तुजे भयणीची आवय बापूय तशींच तुजीं. धीर घे म्हज्या पुता.
देवाचें उतर हें